सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष कोरी खालसान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोण आमी समारंभता सर्गी जेवणान तुझ्या आमी बागेता सौम्या जेजू क्रिस्ता सडवून दारा उपकारांसर तुझ्या अर्घा दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केलाय कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलाय सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष कोरी काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोण आमी समारंभता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मगर भाव भयणीनो आजच्या शुभ वार्तेंत एलिया प्रवादी विशयान एक सवाल येता शिस जेजू लागीं वचून विचारतात एलिया पयले येवंक जाय म्हणून शास्त्री कित्याक सांगतात तो जेजून तांकां जाप दिवन म्हणटा एलिया येदोळूच येवन जाला लोक ताका वळखूंक ना लोकांनी तांकां जाय जाल्ले बरी ताका चलयले. एलिया प्रवादी विशयांत पोरण्या सोल्यांत आमी आयकता वाचता ताणें निजा देवाची वळख लोकांक करून दिली आनी तशेंच स्नानीक जुवावन नी सडवंदराची वळख लोकांक केली. नी सडवंदराक ताणें दाखोवन दिलो. एलिया प्रवादी बरी स्नानी जुवावन बरी आमी निजा देवाची नी सडवंदराची वळख हेरांक दिवंक आसा. आमचें जिवीत तसलें जावं आमचें जिवीत आमची उतरां आमच्यो करण्यो तसल्यो जावं जाचे वरवीं जायत्यांक निजा देवाची नी सडवंदराची जेजूची वळख लाभूं ही कृपा आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवालाचे बोगसाने मागून आमी सर म्हणुया हांव पातकी सर पुत्र आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां संवकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कर काकूत कर सौम्या काकूत कर काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर काकूत प्रार्थुयाम. सर पदवेदार देवा उजवाडाच्या बापा तुझे महिमेचो परजळ आमच्या काळजांनी उदेसो कर आनी रातीचो सगळो काळोख पयस करून तुझ्या एकल्या सपुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं म्हूण दिश्टी पडशी कर. आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचे उतर चिडी सारखे जळले. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सुरेशपराच्या उतरान ताणें मळब दांपले आनी 3 बोटी उजोई सकला हाडलो. एलिया, तुज्या आजापांनी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाई करूंक जायत. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी वाडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक, बापायंची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाचो कुल्यो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जी मोगाण मेळ्ळ्यान ती सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचे उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. देवा, दलबरांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या पोरजलान आमकां सडवून लाभतली. देवा, दळपरांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लागतली. देवा, इस्रायलाच्या गवल्या आयक आमकां. तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेन येवन आमकां जैत लाभय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. देवा, दळपरांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां उजवाड लागतली. दलबरांच्या देवा, आमचेशी फाटी ये. सर्गीतावन फाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवली विशांत उगडास कर. देवा, दळपरांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लागतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखवलीक आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हाताने बालगूण सांबाळ. तेदवा आमी तुजे सरशीशी पयस सरून वेचिनाव. आमकां नव्या जिवान भर. तेदवा तुजी कीर्त आमी गायतल्या. देवा, दळपरांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लागतली. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सुम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा आनी सगळे मनशाकोळ देवाचे तारण देखतले. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे असो. माथेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. दोंगरा वयले ते देवून येताना शिसांनी जेजूक सबल केले. तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक. जेजून तांकां जाप दिली, वय एलिया निजायकी येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें सोमा. पूण हांव तुमकां सांगता, एलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां. तशेंच मनशा पुताकी तांचें तावन सोंसूंक मेळटलें. तो अशें उलयल्लो स्नान जाता जुवां विशयांत म्हणून तो व्हडलो शिसांक समजलें. देवाचे उतर हे. वाकरणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्त्यान पळयलें जेजू
शीस जेजू लागीं सवाल विचारतात एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक म्हणून आनी हे सवाल विचारतना ताच्या मोतींत आसलें जेजूच्या रुपांतराचें दृश्य आनी त्या वेळार जेजू सांगता मोइसे आनी एलियाक ताणें पळयलें पेद्रू जाकोबो आनी जुवांव थंय आसले जेजू रुपांतर जाता आसतना आनी दुसरे सुवातेर मालाकी प्रवादीची ती उतरां चडवंदर येवच्या वेळ येवच्या पयलें एलिया प्रवादीक हांव धाडटलो तो बापायची काळजां भुरग्यां थंय आनी भुरग्यांची काळजां बापाय थंय परतयतलो म्हणून तशें एलिया प्रवादी पयले येतलो म्हणले एक पातयेनी चडवंदर येवच्या पयले येतलो म्हणले पातयेनी लोकां थंय आसली आनी ते नासता एलिया प्रवादी मोरोवंक ना ताका उज्याच्या गाडयेर वा रथाचेर वयर उबारून मेलो म्हणले पातयेनी लोकां थंय आसली तर चडवंदर येवच्या पयले एलिया प्रवादी येतलो म्हणून आनी जेजू तांकां सांगता एलिया प्रवादी येदोळूस येवन जाला लोक ताका वळखूंक ना म्हणून आनी चीस समजलें जेजू स्नानीक दातारा विशयंत उलयतलो म्हणून स्नानीक दातार जुवां विशयंत उलयतलो म्हणून जुवांव स्नानीक जुवांव आनी तशेंच एलिया प्रवादीच्या जिवीत आनी व्यक्तित्वा मदें जायतो ताळ पडटा एलिया प्रवादी एका माट्यांत मरुभुमींत अरण्यांत जियेतालो आनी स्नानीक जुवांव तोय मरुभुमींत जिवन आसलो आनी ताचे वस्तूर संपें एलिया प्रवादी सामड्याचे वस्तू घालून न्हेसतालो आनी स्नानीक जुवांव तसलेंच वस्तूर न्हेसतालो आनी तांचें खाण सोंपें कितें मरुभुमींत मेळटा ते खाताले ते न्हेसता तांचें व्यक्तित्व सताक सत ते उलयताले आनी सता खातीर जीव दिवंकी ते तयार आसले ते न्हेसता धैर्यादीक प्रवादी एलियास राया मुखार जाली ताणें सूख केली तर ती तो दाखोवन दितालो धैर्यान आनी सूख तीद भितालो सूख तिदवंक सांगतालो तशेंच स्नानीक जुवांव रायाक ताची सूख ताणें दाखोवन दिली आनी ताचे खातीर ताका जायते सोसूंक पडलें ते नुसतें उर्बेवांत एक खतखती उर्बा ह्या दोगांय प्रवादींनी हांव पळयता देवा खातीर चडवंदरा खातीर खतखती उर्बा तांचे थंय आसली स्नानीक जुवांव एलिया प्रवादीन देवाची निजा देवाची वळख लोकांक करून दिली आनी स्नानीक जुवांव नी सडवंदराची वळख नी सडवंदराक ताणें दाखोवन दिलो हांव म्हजे उपरांत येता तो म्हजे वरवीं व्हरतो ताच्या पांयांच्या वाणाचे कट काडूंक सयत हांव फावो न्हय म्हूण ताणें सांगलें आनी ताणें सुम्याची वाट तयार केली तर आमच्या जिवीत हे दोग जाण व्यक्ती आमकां एक देख सावन आसात आमी तांणी आपल्या जिवितांत व्यक्तित्वा वरवीं आपल्या उतरां आनी करण्या वरवीं निजा देवाची वळख करून दिली निज सडवंदराची वळख करून दिली तशें आमी आमच्या जिविता मार्फत आमच्या उतरां करण्या मार्फत निज देवाची निजा सडवंदराची वळख आमी करून दिवंक जाय ही कृपा आमी मागया आमेन कोई बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करे बापा गुंग्या वायना संगी भेटैता विदेणी मारून तुमगे ए बापा
कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ऐक्य पवित्रच्या देवान सर्वेस्पोर मानून घे मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता तुजे अगणित पदवेन सोडवण्याच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटोथी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोर आमच्या देवा धीन बसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका धीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तरानाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतालो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती तुजें महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरे गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कस मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणशे तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यान सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सुगट पगतुयाम तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोळावरवी तुवे आमकां सडलाय सोमिया संसाराच्या बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकार मरे देवाचे मेळ संगती, भगवून जुजे तिचो पती, भगवून धम दुता आनी सर खाणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा संबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थनम धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र आसां, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सदां जाता तशी संवसारांत आसां. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां वच आनी आमकां ताळणे पडोवंक नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुर्तेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सव्या सोम एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सत सुभागी. सोम्या तुजे भितर आमचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
चढय आमकां पालख्यांक धन्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सौम्या आमच्या देव तर वेगी ह्या भुंयतळा साल्वार करच्या मनशा गुळा नासाव केली सोडी नाका आदाव येवेन पाता केले सर्गींचे दार देवान धांपले उक्ते करून परतून ये वेगी तू ये. प्रार्थुया. कणवळ्या बापाम तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आणि जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तायच जाव हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या बोरबी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदे दादी बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. ओसोनियात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेनम. हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आणि निराळी वाकणता आपणाक चरण दसी म्हणले केल्या तुका देवान तुझ्या एकल्या पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुझ्या पुतान कुसारून काढताना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुळ्याक मोठवाशांनी तुका तांची आवय आणि शरोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजा कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलाक स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवात दैविक माये कोण ना तुझे परी पळे माये गदनातले ओंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हण परतले आणि तू तांकां पावले. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दडपकेणेन आणि तीर परवश्यान तुजे शशी आमी येता आणि आमची सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. आमच्यो सर गरजो मागणी कार्मेल माया मुखार दवरया. सांगता म्हणया उगदास करम ए बहुदयाकारी मरी तुझ्या आशा गावलो तुझो आधार मागलो तुझे मध्यस्थी सोडलो कोण पुणी कुमकळ्या नासतना गेलो म्हूण केली सोण्यास आयकोंक ना. हे पतेणेन दैर काडयो तुझे कडे येता. हे प्रकाराचे ओंकारी म्हजे माये तुझे कडे येता. पातकी आनी कतेश तुझे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मन तिरस्कार करूं नाका पूण तुजी काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कुटपेन बरलेले सोमीन तुजी सांगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉरचे कुशीचे तेजो. भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कुटपेन बरलेले सोमीन तुजी सांगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉरचे कुशीचे तेजो. भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरिये कुटपेन बरलेले सोमीन तुजी सांगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉरचे कुशीचे तेजो. भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. आता आमी कार्मेल माये मुखांतर मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया.
ए भगवंती मरिये कार्मेल राणी आमची आवय तू जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागो धाडल्या सर उपकाराक अर्गांता वडा पातयेन तुजे बेंतेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता हे घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. नमान तुका सर्गाराण्ये आमा परदेशांचे माये आसाव पयणान मागता उपकार कंतीन दुखी विघ्नानी वार Cristamai Daria Sukra Pautung Painar yang pau makan Pautung Painar yang pau makan Mogal Putra Sove Angkar Maria आशीर्वाद दिवांका भाग्यवान कसचे कृपेन नेवर आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.